मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो तुम्ही पळयलां आसतलें म्हज्या फाटल्यान कितें आसा तें. जायते फावटी आमी म्हणटात की आमची परंपरा आमी टिकोवन दवरपाची गरज आसा. हे पद्दतीन पालकाचेर आमी येतात, आमचे तियात्र लोकां मुखार सादर करतात, लोक आमकां वाखाणटा आनीक ती वाखाणणी मेवल्या उपरांत आमकां जायतें दादोसपण येता. माणकां मोतयां हे कार्यावळींतल्यान जायतीं माणकां मोतयां आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. थोडीं मोगरीं बरे तरेन फुलतात, सगळ्याक परमळ दितात. आयज म्हजे बरोबर अशीं जायतीं मोगरीं आसात जाणें म्हज्या सांगाताक वाळटी ह्या तियात्रांत आपलो वांटो घेतला आनीक आपल्यो भुमिका केल्यात, कांतरां म्हटल्यात आनी लोकांक खुशाल केल्यात. अशे पद्दतीन तियात्राची सुरवात जावचे आदीं सगळी तयारी चलता आनी ही तयारी चलता आसतनाच ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. तर सुरवातीक आमी एक कांतार आयकुया. गोवा गोवा कितलें सोबीत तूं आमचें गोवा, गोवा गोवा भांगाराचें गोवा. झाडां माडांनी भरलोले, सुंदर फुलांनी नेठोयले, सगळेच भोंवतणी पांचवेचार तीन लेत्राचें गोवा. झाडां माडांनी भरलोले, सुंदर फुलांनी नेठोयले, सगळेच भोंवतणी पांचवेचार तीन लेत्राचें गोवा. खरेंच तुमकां दिसलें आसतलें हें कांतार जेन्ना तुमच्या कानांत पडलें की आमकां खरेंच संगिताची पासून गरज ना. पयलें न्हय, ही आमची मोगरीं आयज फुलतात, तांचो परमळ सगळ्यांक शिंपडोता म्हणटोच हांकांय ताळयो फावो, होय न्हय. तर हे भाशेन कांतारां करूंक तुमी सुरवात केल्यार कितलो सुमार तेंप जालो आसतलो? मोर दॅन 7 years, 7 वर्सां जालीं आसा. 7 वर्सां. आनीक 7 वर्सांक तुमी दोगांय सांगातान कांतारां म्हणटा? आमच्या ऑडियन्सांक तुमी तुमची नांवां सांगल्यार, तुमचो गांव सांगल्यार. हांव पेवियोला डायस लोटलेचें. हांव बिल्मा डायस लोटलेचें, दोगांय भयणू. ओके. म्हणटच पयलेंच कांतार तुमी खंयच्या तियात्रान जावं खंयच्या स्टेजीर खंयच्या पालकार म्हटलेलें तुमकां आवड गोवा 2030 आग्नेल उदयपुरीच्या तियात्रान. तेगे तियात्रान कांतार म्हटल्या उपरांत तुमकां आनीक उर्बा आयली काय? ना, उर्बा जालेली. आयज मेरेन तुमी कितलीं कांतारां गायलीं आसतलीं? मेजूंक जायना, खबर ना, जायतीं. ही कांतारां गायल्या उपरांत खरेंच तुमकां खुशालकाय येता? होय. आनी दुसरी आमकां जायती उमेद दिता, ओके कमॉन कमॉन वसाय मुखार वसाय म्हण. सो आनी हें जाता. सो ते अशें करून लोकां लागून पेरंट्सां लागून हिंगा हांय आतां आयज. हांव परत तुमच्या फुड्यान रोखडोच येता. वाळटी ह्या तियात्रांत तुमी आनीकूय कांतारां गायतात? होय. ओके. पयलें न्हय, अशे पद्दतीन जी आमची माणकुलीं आसात ती आपलो वावर मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतात, जाचे उद्देशी तांची आवय बापूय खुशाल जाताच आनी तांचोय तांकां जायतो सांगात आसता. जायत्या बऱ्या टेक्नराचो बऱ्या मागप्याचोय तांकां सपोर्ट आसता. शरणबाय, जायत्या तियात्रांनी जायत्यो तुज्यो भुमिका हांवें पळयल्यात, जायतीं तूं कांतारांय म्हणटा. म्हणटच खेरीतपणी वाळटी ह्या तियात्रांत तूंय एक कांतार म्हणटा? हय, एक कांतार म्हणटा. ह्या कांताराचेर कांयच सांगचें ना? हे कांतार एश कोन्न बरयलां, लायक ते दिसान चडशे स्ट्रे कॅटलां लागून रस्त्यांचेर कॅटलां आसताय तांकां लागून एक्सिडेंट जाताय. हे कांतार एश कोन्न हांव एक माय आनी मुगे तरणाटो एक भुरगो एश कोन्न स्ट्रे कॅटलां लागून रस्त्याचेर मोता. मुगे उल्हास हांवें ते कांतरां लोकां मदें हाडलें. पुतू म्हज्या मोगाचो एकूच दिवो गाराचो, देडी फाटल्यान वाडोयलोलो तुका म्हज्या मोगान.
देडी सिरवीस कोरी तारवार लारांचो जावन एक देंवचार तांची बोट ओडून वेली निष्ठूर काळोखान आश्रम पळयताल्यो ओटमेवो रोसार कोट्टाल्यो तेन्ना पुता मोच्या तुवास गोया कुसया ओडती सासनाक रावली दिवो आमची आशा जाले सोपो तेन्ना तूं जल्मा आयलो देडीच्या रुपान सगळी काळजांतली खुशालकाय काळजांतले उमाळे आनीक ह्या कांताराची जी काणी आसा ती तातूंत भरसून तूं लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. हय सारकें. कित्या पासून म्हणजे म्हाका ती मॅसेज लोकां बरे भाशेन पावपा जाय देखून हांव तशें करून म्हणटा. हय आमी ह्या खिणांत वाळटी ह्या तियात्रांतलो एक धाकटोसो क्लिप पळोवया. एकूच मनीस लागीं आयलो जावं एकट्यानूच एक काणी बरयली जाल्यार ताचो तियात्र जायना. ताका जायत्या जाणांचो सांगात जाय पडटा. एक पावटी जरी तर बसीचो ड्रायव्हर ना जाल्यार पासून हो तियात्र मुखार वचूंक खूब अवघड जाता. आनीक जे स्टेजी फाटल्यान वावुरतले स्टेजी मुखार वावुरतले लायटमॅन म्युजीक हें सगळें बरोबर गेल्या उपरांत हो तियात्र एक अखंड तियात्र लोकां मुखार वेता. पिटरसन तुजो थोडो अनुभव आमच्या ऑडियन्सांक तूं सांगचो ना. पयले सुवातेर हांव काळजांतान खुशाल ह्या तियात्रान भाग घेवपाक आनी म्हाका ल्हानपणांतल्यान उमेद तियात्रान नाचपाची. हांवें म्हज्या जिवितान जायते तियात्र बरयले पूण म्हज्या बिजनेसाक लागून ही लायन हांवें फाटीं दवरली आनी हांव मुखार गेलो. उपरांत म्हाका हांवचीत अशें दिसलें कित्याक म्हजे मायभाशेक हांवें कितें तरी करचें अशें म्हणून परतून हांवें हे लायनीक भितर सरपाक येवजिलें. हालींच म्हाका 125 तियात्र अकॅडमी आनी म्हाका एक पुरस्कार फावो केलो. ताजेर म्हाका आनी उमेद मेवली आनी हांव परतून तियात्रान एक्टींग करचें अशें म्हाका दिसलें. ह्या तियात्रान जो वाळटी तियात्र चलता हातूंत तूंय कांतारां म्हणटा. हय व्हडले उमेदीन हांवें डायरेक्टराक रिक्वेस्ट केलो म्हाका एक चान्स दी तुज्या तियात्रान कांतार म्हणपाक आनी ताणें म्हाका एकाच उतरान हय म्हणलें आनी हांव एकदम खुशी जालो. तूं खुशी जालो आतां आमकां खुशी करचो ना. कित्याक करचो ना. चलता वाळटी तियात्रान हांवें बरे उमेदीन गायलेलें कांतार हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सो बेमाजार कांतार म्हणूंक दुखी जाता आमी फकत जावन आसात नांवाचे ते क्रिस्तांव विसलतना दिमीर आसलो हांव आनी म्हजो इजू हांव आयकोन जाप जालो पाद्रीन सांगलोलो शर्मांव मोक्षांत म्हाका सांगतना हांव घडये कितें चुकत थोडे धर्माचेर जायतेच उलयतात पूण तें कितेंच नकत सत्तें आमच्यान उलोवं येता जोरूय धर्मा वयर शिकत आमी पयले सारकें नको दुसऱ्यांक दाखोवचें न्हय बोट. खरेंच हें कांतार जें तूं गायता असलीं जायतीं कांतारां तुवें गायल्यांत आसतलीं ह्या आदीं तर हीं कांतारां कोण कंपोज करता. म्हज्या सांगाताक आनी एकलो मनीस आसा हांव ताका म्हजो एक बरो म्हाका सपोर्टर दिवपी म्हूण मानता. म्हजे सगळे सब्जेक्ट म्हजे आसता पूण हांव आनी पॅट्रीक दोरादो ही दोगूय बसून ही कांतारां कंपोज करतात. ताचो म्हाका भरपूर आदार आसा ह्या कांतारांक. हय म्हणटच तुमी आयकलां न्हय अशे मनीस दुसरो बरोबर आयल्या उपरांत बरीं कांतारां तयार जातात आनी ती लोकां मुखार वेतात. म्हणटच आमी दुसऱ्याय कलाकारां बरोबर भासाभास करुया तांचेय थोडे अनुभव आमी जाणून घेवया. म्हणटच तुजे थोडे विचार तुजें नांव आनीक तुजो गांव तर आमच्या ऑडियन्सांक कळ्ळो जाल्यार आनीक बरें जातलें. हांव मेलिसान रुबेलो
हांव चिंचोणे गांवचो. हो जावन आसा म्हजो पयलोच तियात्र. हाचे पयलीं हांवें जुगनी वयल्या खेळांत भाग घेतला. 3 वर्सां हांवें भाग घेतला. ह्या तियात्रांतल्यान जेन्ना तूं पयलोच पालकाचेर न्हेसता, पयल्याच तियात्रांत तूं पांव दवरता, तेन्ना तुजी खुशाल काय? हय, आमच्या डायरेक्टरान म्हाका ह्या तियात्रांत चान्स दिलो देखून ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हूण. थोडे दिसतात बायलो मारपाची बंद जाली. हो मनीस खोशी जावन डॉक्टरा सोडशीन गेलो. डॉक्टराक सांगले उदक बऱ्याक पडलें. तुजो उपाय म्हाका एकदम गोड जाले. सांग कसलो जादू तुवें केलो. ही जाली थोडी कांताराची फोडणी. आनी थोडी उरल्यात. तरी आसतना आमच्या मदें अरुण आसा. एक बरी भुमिका करता. इलोय आपलो रोल जालो जाल्यार ताचो जाय तो तोकस घेवन ताका वेंग मारून ती भुमिका तो आपली बरी भशेन करता. तर वाळटी तियात्रांतल्या तुजे भुमिकेचेर आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता? म्हजी भुमिका एकदम बरी आसा. ल्हानसो रोल करता पूण डॉक्टराचो रोल करता. आनी हांव पयलींसून ह्या JLCच्या सांगाताक आसा. तो आज बसून ल्हानपणीसून JLCच्या सांगाताक आसा. आज बसून आसा. आनीक JLC सदांच म्हाका कॅरेक्टर रोलाक एक हांव बरो एक्टर अशें म्हणून समजता. आनी त्या भशेनूच ते म्हाका रोल दिता. आनी खंयचोय रोल ते म्हाका दिता तेन्ना हांव सारको बरे भशेन हांव खूब हार्डशीप काडटा. तो रोल हांव बरो करतलो असो म्हणून. आनी हांव प्रूफ करता. आमचे माय बायको सांभाळतो. कोणाने काढ ना तुका लागून म्हजी कंपनी चलता. तुका लागून म्हजे बिझनेस चलता. आनी त्या दिसाक तो म्हाका काय अपशो पडलो. तुजे दोळ्यांची मागो गेली. अरे गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी बसयली आनी आमकां नाकाले आमचे हाल करून उडयले. तो इलाज करून आमच्या मळोंक आतां घडटा. कुठं तरी डास्टी काडपाची गरज ना. हांवें बाबा शिको. ह्या तियात्राचेर आमी नदर मारता आसतनाच आमच्या मदें ह्या तियात्रांतली एक मुखेल भुमिका करपी आमी म्हणूं येता की हिरोइनीची भुमिका करपी आमच्या मदें. तुजें नांव? म्हजें नांव फॅमिला फर्नांडीस. हांव लोटलेचें. हय. तर ताणें ह्या तियात्रांत एक मुखेल भुमिका केल्या. आनीक ही भुमिका इतली बरी केल्या की जें कितें दिवंक जाय तें ताणें आपल्या भुमिकेंतल्यान लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केला. खरेंच म्हणूं येता की तो जो कॅरेक्टर आसा खरोच त्या तियात्रांतलो कॅरेक्टर ताणें बरे भाशेन खेळयला. जाच्या उद्देशी बरोबरचे जे बाकीचे कलाकार आसात तांकां एक वेगळी उमेद येता, वेगळी उर्बा येता. तातूंतलो एकूच तर सीन हांव म्हणटा की जो एक ड्रग्साचो सीन आसा ताचेर तुजे थोडे अनुभव आमच्या ऑडियन्साक. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव ड्रग्स जे एक्टींग करता तितून म्हाका दिसना तें इजी अशें म्हणून. तें म्हाका एक्चुली तुवें आनी एक आमगे तियात्रीस आहा वेलन्सियो तेणें म्हाका जायते एफर्ट्स केले तें शिकोवपाक. कित्याक तें हांव एक्टींग एक्चुली करता तें नॉर्मल आहलें बट हांव आतां स्टेजीचेर करता तें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. तें म्हाका सगलें तेतून सर तुवें आनी वेलन्सियोन शिकयलां. आनी जे एक्टींग करता ते दोना लायक तेणें पयलें हांव नॉर्मल करतालें लायक म्हाका ड्रग्स एक्चुली हांव घेयना न्हू. सो हांव एक्टींग तेश को करून आहलें. बट जेन्ना तें सांगलें यू आर एन एक्टर आनी तुवें ते भाशेन एक्टींग करपा जाय आनी कितको करपाचें लायक टर्नींग युअर हँड आनी फेसाको हाडपाचें तें सगलें म्हाका वेलन्सियोन अशें करून ते मुवमेंट्स दाखयले. सो आनी एक्टींग करपा अशें फकाण अशें न्हू ती. सो म्हाका दिसलें की हांव सदां चिंतालें बाबा ना आनी तियात्र ना काही डिफिकल्ट जाता राती कडेन. बट असो एक्टींग करपा लायक आनी उमेद येता म्हाका कित्याक न्यू आसात तें. हांव आतां आनी एक तियात्रा काम केलोलें बट तें लायक सिंपल आहलें. एकूय अशें नॉर्मल हांव हँडिकॅप आहलें तितून. सो तें एकू आहलें. हितून सगळे मुगे कॅरेक्टर्स चेंज जायत रावताय आनी लास्ट हितून म्हाका बांदताय. सो ते पासून एक लायक मुवमेंट तें होरें बांदलोल्या भाशेन सारकें आख्खें आनी म्हाका होरें तो शायना आहा ती उबान वतली आनी तशी तो म्हाका तो फियर आहलोलो. सो ते एक्चुली आख्खें एक्टींग करपा म्हाका डिफिकल्ट लागलोलें बट
थ्रू आमकां सगळे मेंबर्सांनी म्हाका शिकयलें आनी म्हाका बरें दिसलें एक्टींग करपाक. हे भाशेन समज तुज्या मुखार आनीकूय तियात्र आयलो आनी असले तरेची तुका भुमिका मेवली जाल्यार ती भुमिका करपाची तुजी तयारी आसतली? ऑब्वियसली आसतली, कित्याक म्हाका ह्या तियात्रान सगळें जायतें शिकयलां. इवन मातशे पासून कितें बेजीक जाता फोनाचेर जिकोको मोगान उलयता फोनाचेर, सो ते पासून म्हाका सगळे इम्प्रुवमेंट्स दिले. सो नेक्स्ट तियात्रा पासून हांव एक्टींग करता जाल्यार म्हाका सपोज आनी पासून तेमी सांगिल्लें बाबा यू नीड टू इम्प्रूव, सो हांव एक्टींग करतलें तितून. आनीक ही भुमिका फकत भुमिकाच करून तूं रावना, कांतराय म्हणटा. खंयच्या एका कांतराच्यो 2 वडी? लंडन कारनो मेवता म्हूण फुडें हांव सोरले, काजार जातोच थोड्याच तेंपान चिंतनांनी बोरले, दुवे मोजेर रांदलोले सारता केलोले उरले, हांव आसतना गोवान लंडन बाजारी दोल्ले, दुवे मोजे दुसऱ्याचे आयकोन कित्याक तुजे हाल, त्या वस्तुरीत दवरल्या आमच्या एक वोटाची वाल, पोळे नासतना उलयल्यार तुका पडो येता माल, ताचे बरोबर रावपी पिडूचो मामा गोंया आयला काल. हय म्हणटा हे कांतार जेन्ना एक वेगळे पद्दतीचें जायते फावटी दुयेंतां पासून वेगवेगळे तरेन बरयलेली आसतात, तर हाचो तुका थोडो अनुभव आसा जाल्यार तुका हाचेर कितें सांगचें आसा जाल्यार तूं कांयच सांगचें ना? एक्चुली हे कांतारू म्हाका दिसता हे रियल फॅक्ट अशें लायफान. खरें लंडना वचोन दुसऱ्या आपणागे गोवा सोडून दुसऱ्या वयले रावप हें चड आयकों येता. आनी ह्या कांतारांतले आमी लोकांक सांगपाक सोदताय की हें सगळें रॉंग म्हूण, कित्याक आपणागे गोवा बायली फेथफूल रावप हें चड इम्पॉर्टंट. सो म्हाका दिसता हें कांतार तुवें बरयलें तें सुपर्ब आहा, बरें आहा. आनीक तूं खरेंच खुशाल जाता. जेन्ना तूं हें कांतार म्हणटा तुज्या भितर एक डीम वातावरण कशें तयार जालेलें आसता? हय, एक्चुअली हांवें तितून एक्टिंगू केला की खरें मुगे गोवान म्हाका खरें सोडून गेलें. ओके, तर ही आमची कलाकारां माणकुलीं कलाकारां जायतें शिकतात, पालकाचेर आयल्या उपरांत जायते तांचे अनुभव वाडटात, जाणे करून तांकां एक परजडीत फुडार कसो आसता. म्हणटच आमी वालटी ह्या तियात्रांतलो आनीक एक खिणचित्र पळोवचें न्हय? एकेस्तान गोय माकडा हें तो निजाचे रे जावं, तुजे भाशेन मोटवे घालून चेड्यांक बोलयना गो हांव, तुजो काटाना पोशेत म्हूण मारून येताय दाव, आकाशी पासून फिट करूंक येयना उगते रे कालसांव, चेड्याचो फ्री शो पळोवंक मागीर उगतो रे बॉलकांव. म्हणटच तूं कॉमेडी कांतारां म्हणटा आनी कॉमेडी कांतारां तुका आवडटात? हय. कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसलां आसतलें? 2-3. त्या भायर कार्नवालाच्या खेळांनी 2 वर्सां नाचलां. 2 वर्सां नाचलां. तुका लोकांच्या मुखार जेन्ना तूं हे खेळ तियात्र करतालें तेन्ना लोक जायत्यो ताळयो मारताल्यो, विसली मारताले, लोक कितें कितें कॉमेंट पास करताले, तर सर भोंवतणी आसलेल्या लोकां मुखार भुमिका करूंक चड बरें? हय. हां, आनीक तियात्रांनी तूं न्हेसता तेन्ना कोणी तरी तुका म्हटलां की तुजी भुमिका बरी जाल्या म्हूण? हय, जायते जाण म्हणटात. आनीक हें म्हटल्या उपरांत तुका बरें दिसता? हय.
ही नवी वयर सोदतली हांवें म्हटलां मोगरी जी आतां वास दिवंक लागल्यात, दुसऱ्याक वास दितात. म्हणटच आमी आनीक एक कांतार आमचे पियोला आनी विल्मा हांचे लागच्यान आयकुल्यार. हे वालटी तियात्र आमी एक त्रियो आमी दोगांयनी बसून बरयला. सो तुमचे मुखार प्रेजेंट कोत्ताय. ना मुगेले जावून आसा रितीन, सगळीं भुरगीं म्हाका मोगान म्हणटा तितीन. मुगेले नांव जावून आसा जाकीन, पण मुगेले नांव दवरला पास्कीन. ते गाय भोयण्यो आमी तियात्राक वचपाक पयलीं, चेड्याच्या फाटल्यान लागता लायनी. चेडे म्हणटा लव यू, आमी म्हणटा हेट यू. तांकां मारूंक भोंवता आमगे तित्यू. वा 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 वा. म्हणटच तुमी प्रयत्न केले, तुमी कांतार बरोवपाची येवजण तुमच्या मनांत हाडली आनीक लोकां मुखार हें कांतार सादर केलें. लोकांकूय तें जायतें आवडलें, लोकूय जायत्यो ताळयो मारता. हां, अशीं आनीकूय कांतारां तुमी बरोवपाचो प्रयत्न करतली? हय करतले. ऑलरेडी आमी जायती बरयलो आहाय. आतां ही तुवें बरयल्यात काय ताणें बरयल्यात? दोगांय बायबल बरयताय. म्हणटच ताचो रायटर कोण म्हण येतलो? रायटर दोगांय मेळटली. सो दाडाय मातशें हेल्प करता, बारीक बारीक उतरां आमी. तेजो फॅमिली अशें. म्हणटच तुमच्या दाडाचें नांव तातूंत? दाडाचें हा नांव सगळ्यांचें येतलें. सगळ्यांचें. खरेंच ही जाली तियात्रांची उमेद, तियात्रांची आवड आनी तियात्रांचो मोग. तर शरणबाई, तुजेशी हांवें आतां वालटी तियात्रांत एक वेगळी भुमिका तुवें केल्या. घरांत अधिकार चलोवपाची तुवें एक वेगळी परंपरा फुडें हाडल्या. तर ह्या तुज्या भुमिकेचेर? ह्या तियात्रांत हांव एक दुबावा बायल अशी ही भुमिका करता. आनीक हो रोल म्हाका बरे भाशेन करपाक तुका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमगे बाब वेलन्सियो म्हाका जायतो सपोर्ट केला. आनीक जायनालो तें देखून करपा म्हाका तुम दोगांयनी जायतो हेल्प केला. JLC प्रोडक्शन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही म्हाका हो रोल लोकां मदें करपा म्हाका हो एक चान्स दिलो म्हण. आखे एका हांव एक दुबावान बोललोली बायल आनी हो रोल म्हाका जायतो आवडला. शरण, खंयचो तरी तुका एक डायलॉग उडास आसतलो? हय. डॉक्टर, हांव म्हजो ब्लड ग्रुप O पॉझिटिव्ह. हांव म्हज्या इश्टाक म्हजी किडनी दिवंक तयार आसा. राव डॉक्टर, म्हाका नाका तुवें आजची किडनी म्हज्या घरकाराक घातलेली. आयज तोंडार फुलां मारून फाल्यां फाटल्यान सुरी तोपतेल्यांक हांव मातूय पातयेना. अशे तरेचे जायते डायलॉग ह्या तियात्रांतल्यान लोकांचेर शेवटोवपाचे शरणबाईन प्रयत्न केला. शरणबाई, तुजो गांव खंय तो सांगचो ना? हांव गांवान कोरमणचें. ओके. म्हणटच हे पद्दतीन हो तियात्र मुखार वेता. ह्या आदी जायते तियात्र तूं नेसलां आसतलें? हय, नेसलां. लायक फ्रॉम 2011 हांव कॉम्पिटिशन तियात्रांसून सुरवात केली हांवें झेवियर रिबेलोआचे. पयलो तियात्र म्हगे आब्रास. मागीर 5 तरी हांव हें केलां, नाचलां कॉम्पिटिशन. मागीर तेजे फाटल्यान हांव थोडे चड न्हू प्रोफेशनल आजून तितू हांव येयलो ना, पण थोडे हांव येता. आनीक तुका ह्या तियात्रांनी खरेंच भुमिका करूंक आवडटात? एकदम चड. कांतारांय गायता तूं? कितलीं कांतारां गायलीं आसतलीं? मेजलो नाय, पण गायलें, जायतीं गायलें. एक्टिंगांत चड हांवें कांतार म्हणलें. तर आमी आनीक एक वालटी तियात्रांतलो धाकटो सो क्लिप पळोवया आनी मुखार या. तुज्या लागच्यान आमचे ऑडियन्स आनीक एक कांतार आयकूंक सोदताले. तर आयकात. हें कांतार हांवें
जेन्ना हांव इस्कॉल शिकतालो तेन्ना हांव एक्चुली नावेली कॉन्वेंटान शिकलोलो पेपचल साकर कॉन्वेंटान. थंयसर आमची एक हेड मिस्ट्रेस आसली माधव जैन म्हूण. हिणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो शिकपाक जेन्ना हांव गरीब आसलो तेन्ना. आनी तिचो मोग म्हज्या काळजांत उरलो. आनी जेन्ना ती सोंपली तेन्ना म्हाका दिसलें स्टेजीन कशी तरी परगट करपाक. आनी तिच्या उगडासाक हांवें कांतार बरयली. आयज तुजो उगडास करून खाडीजे दुखान बोत्ता भांगार दुडू दोलो तासोन सांगात ती कित्याक उपकात्ता. हें सगलें आंगात सोडून सासणाचो रस्तो दोत्ता. पूण मनशान बरें केल्यार सदांच तो उगडास उरता. तू मरपाची एक्टिंग कर, रडपाची एक्टिंग करता. एक्टिंग मरे हांव एक्टिंग मगे रोखता मरे मागीर रोखता. तू मरे मरपा एक्टिंग कर, रडपा एक्टिंग करता. तुका खर्च कोण आमकां इतले पयशे जाता. आमच्यान पयशा भगवान जाताले. पूण कितें सांग तुका इतले तुजे ना प्लेन असो ट्रक असो ना गाडी असो उडप ना. हांव उडटा आतां उडप ना खरें खरें हे सॉंग आमचे ओपनिंगाचे वेलन्सियोन बरयला. फामाद पिक्चर टायटॅनिक नावाचे पडेला सगल्यांनी. दोन्ही ताचे मोडोक लागलेले इमिलाक बांदल्या आमी. तुफानात बोट केन्नाच बुडची ना ओकोण दोर्याची राणी. जेलाच्या दोंगरा कापटोन बुडली थोड्याच किडांनी. देवान आमकां गिन्यान दिला करूंक चिंती फुलती. आमच्याच पांयार कुराड मारूंक ही सुय जाल्या चालती. देव बापाचो आशिर्वाद आसतलो रावो जाल्यार खालती. ना तोर विनासातलो लागून फुडाराक ती वालटी. ना तोर विनासातलो लागून फुडाराक ती वालटी. होय खरेंच आयज हें ह्या घरांत घडलां. फाल्यां तुमच्याय घरांत घडोवंक वेळ नाका. देखून चतूर रावात. ही दुबावाची वालटी खूब वायट. इश्टानो तुमी थोडो वेळ म्हजे बरोबर रावलो. तुमी थोडो वेळ म्हजे बरोबर रावली त्या पासत खेरीजपणी हांव तुमकां काळजाचे खोलायकतान दिनवासतां. आनीक ह्या वाळटी तियात्रांतल्या कलाकारां बरोबर तुमकां सगल्यांक आदेवस करता. आनी आयची इमाणकां मोतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आणि मारपाची बंद केली अशें देखून पुरोंक ना. तुम्ही उपाय करात तुमकां घोडे हे चलचे.